नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गांवगिरे वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पोगो सारकेच बिल जर झारखंड सरकार तयार करपाक शकता जाल्यार गोंय सरकार कित्याक ना? मनोज परबान केलो प्रश्न। आगरवाडो वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर जमनी पोंदा लायटीचे केबल घालपाचें काम आसा सुरू। येरादारी जाता कोयंडी, थळाव्या लोकांनी उक्तायली तिडक। पेड्या बाणावलेच्या थळाव्या लोकांनी मोबायल टावर बांदपाक केलो खर विरोध। गोयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लाय हांणी शुक्रारा सांखळे मतदारसंघाची केली भोंवडी। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी सरपंचा वांगडा सांखळेच्या रवींद्र भवनात राज्यपालान साधलो संवाद। आनी इफ्फीच्या उक्तावणाक उरलो फक्त 21 दीस। अंदूची इफ्फी जातली व्हडा दबाज्यान। 350 कलाकार लायतले इफ्फीक हाजेरी। आनी आतां खबरो विस्तारात। झारखंडात जर पोगो सारखे बिल पास जावपाक शकता जाल्यार गोंयांत ते कित्याक जावपाक शकना अशें म्हणीत मनोज परब हाणें परत एक फावट पोगो बिलाचो विशय वयर काडला। बाकीची राज्यां तांच्या लोकां खातीर अशी बिलां हाडपाक शकता जाल्यार आमचो सरकार आजून कित्याक न्हिदला अशें मनोज विचारता। तशेंच ह्या राज्याच्या बिला कडेन पळोवचें आनी मागीर पोगो बिल असंविधानीक आसा हें कापासदाद आसा जाल्यार सिद्ध करचें अशें आव्हान लेगीत मनोजान निलेश काब्रालाक दिलां। तशेंच पोगो बिल जे आशिल्ले ते सदांच जिते उरतले आनी आमी गोंयकारांचे प्रश्न सदांच मुखार हाडीत रावतले अशें मनोज परबाचें म्हणणें आसा। आमकां कळ्ळें की थंयचो जो सरकार आसा तेंच्यांनी आपल्या लोकांक डॉमिसायल तेंचें थारोवपाक लागून एक बिल पास केला, एक एक्ट केला आनी तेतून तेंच्यांनी कट ऑफ डेट दवरला 1932। म्हणजे झारखंडान झारखंडी कोण, लोकल रेजिडंट कोण, तेका लागून तेंच्यांनी 1932 कट ऑफ दवरून तेंच्यांनी एक बिल पास केला। तेतून एक 1932 तेंचो खतियान म्हणून एक डॉक्युमेंट आसा, लँड रिकॉर्ड डॉक्युमेंट आसा। तो डॉक्युमेंट कोणा कडेन आसा तेंच्या आवय बापूय ना जाल्यार ग्रँड पेरंट आनी तेंची जी फॅमिली आसा पळय तेंकांच ते झारखंडी म्हणून डिफायन करतले आनी तेंकां ते थोडे रायट्स दितले। ते रायट्सान भितर जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमी मेन रायट्स आसा तो म्हटल्यार तेचो जमनीचो, लँड तेंची जमीन तेंच्या कडेन उरतली। सेकंड इज डेव्हलपमेंट ऑफ रिवर, लेक्स कितें जाता पळय तेचें डेव्हलपमेंट म्हणजे पर्यावरण राखपाक लागून तेंचो डेव्हलपमेंट रायट्स तेंच्या कडेन आसतलो। ह्या कायद्यानुसार तेंच्यांनी कायदो करून आनी एक बरयलें की हो कायदो तेंच्यांनी असेंब्लीन पास करून तेंच्यांनी सेंटराक बरयलें की तेंच्यांनी हो कायदो 9th शेड्युलान घालपाचो। तर 9th शेड्यूल म्हटल्यार कितें? 9th शेड्युलान आजून मेरेन 284 कायदे अशे जाल्ले आसा। म्हणजे ते कायद्यांनी तुका सुप्रीम कोर्टान नाल्यार खंयच्याच कोर्टान चॅलेंज करपाक शकना। म्हटल्यार एकदां ते 9th शेड्युलान गेले म्हटल्यार ते गेले, तेंकां आनी कोण चॅलेंज करपाक शकना। ते लायफ टायम थंय उरतले जो पर्यंत तो स्टेट मागाना ती चेंज जावपाक जाय म्हणून। पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे बिल आसा ते अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा नाल्यार एंटी इंडियन आसा, असंविधानीक आसा अशें कांयच ना। आयज हे बिल जर 1932 प्री इंडिपेंडन्स जर ते डेट थारयता, कट ऑफ डेट थारयता जाल्यार आमी 1961 कित्याक थारोवची न्ही? आनी जर हे बीजेपीक दिसता, जर प्रमोद सावंताक दिसता नाजाल्यार लॉ मिनिस्टर तो कोण तो बोवाळ मारतालो काब्राल, ते काब्रालाक जर दिसता की आमचे बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, एंटी इंडियन आहा म्हणून जाल्यार काब्रालान प्रेस कॉन्फरन्स घेवची आनी हे बिल एंटी कॉन्स्टिट्युशनल एंटी इंडियन आहा म्हणून तेणी प्रूव करचें। लोकांक तुमी पिशान काडनाका, गोंयकारांक तुमी भिकेक लायल्यात, गोंयकारांक तुमी उपाशी उडयल्यात, पूण गोंयकारांक लागून आमी झगड्यात रावतले। आगरवाडा पंचायत वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर जमिनी पोंदा लायटीचे केबल घालपाचें काम चालू आसा। हाका लागून 2 दीस जाले येरादारीची बरीच कोयंडी जाता, लोकांची गैरसोय जाता। कंत्राटदार मनमानीपणान केबल घालपा खातीर खंयच्या खंय रस्ते खणटात। ह्या कारणान लोकांच्या दिसपट्टे जिणेचेर हाचो वायट परिणाम जावन लोक कामां धंद्यार वेळाक पावना। तशेंच हांगाले एक लेगीत येरादारी पुलीस तैनात करूंक ना म्हणून थळाव्यांनी तिडक उक्तायला। ही समस्या फाटले 2 म्हयने जाले चालू आसा। पेड्या बाणावले वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी मोबायल टावर बांदपाक खर विरोध केला। ही जमीन आमच्या पिळग्यान पिळगी शेत केल्ली कम्युनिदाद जमीन आसा। तशेंच ह्या टावर रेडिएशनाक लागून मनशाकूच न्हय जाल्यार जनावरांक लेगीत त्याची त्रास जावपाची शक्यताय आसा। देखून मोबायल टावर बांदपाक दिवचे ना अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें।
आसा मोबायल टावर सो तो आमकां नाका आनी हे सगळी शेतां आहा ते कमयतातले आनी ते ओनर येयलो तेका दिता आमी आपयन हाडलो आनी तो म्हणटा कितें करया हांवें म्हळें आमी कितें करया आमकां बंद जाय तो म्हणटा आपण बंद करता पूण आमी म्हणटा उलोवया सगळे सेटलमेंट करया म्हणजे सेटलमेंट केसोले आमकां एक चौक जाणांक उलोवपा नाका आमी सेटलमेंट करता तेसो आनी कांय ना सगळ्या लोकां मदें आनी प्रेस आहा प्रेसा मदें उलोवया आनी कितें काय ते म्हणजे सगळ्यांक गमतालें तो म्हणटा ना आमकां एक 5 जाणांक उलोवपा जाय म्हणटा 5 जाणांक कितें उलोवपा जाल्यार आम सगळ्या मदें कित्याक उलयना तो आमचे कडेन आमकां तें क्लियर करूंक जाय आनी आतां आमी तो तेंगेलो प्रोजेक्ट बंद उडयला आनी तेंकांय सांगला आनी तेणी तो आतां बंद केला आतां तेजे मुखार कितें जाता तें आतां मागीर तो उलोवया म्हणटा न्हू सो तरी पूण आमी तेशें करून 2-4 जावं 5 जावं उलोवपा नाय ते कडेन आनी आमकां तें जाय आमगे गांवच्या लोकां मदें येयलोलें नोदरे येयलोलें सो हे आमकां नाका म्हळ्यार नाका पयलीं तो प्रोजेक्ट आनी हुंचे कडेन आसलो तेगे थिंगा आसलो काना सो आतां तेणी तो थिंग लोकांक हाडायलो मात ते आतां हिंग बांदताय सो हे आमकां नाका आनी आमगे हिंगा गोरवां भोंवताय आनी तेणी ते थिंगा हे आहा थिंगा शेतां आहा थिंगा हे मारले सोर मारले इलेक्ट्रीक सो ते मागीर कोणा शॉक बॉक येता आनी सारको येना पूण बट एक शॉक येता ताका शॉक येन एक बोकडी येत 5-7 बोकडी भायर पडल्या शेवटान हांवें चयलें आमी दोळ्यांनी सो असो हे प्रोजेक्ट कित्याक अशें करून गांवान दुसरी गोरवां भोंवताय शेत रोयताय हिंगा सगळो लोक जाल्यार हे सगळे मागीर पाड न्ही आमकां हे वायट न्ही गोयचे राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्ले हांणी शुक्रारा सांखळे मतदारसंघाची भोंवडी केली मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत सांखळेच्या रवींद्र भवनात तांणी सरपंचा कडेन संवाद साधलो रवींद्र भवना कडेन राज्यपाल येतकीच भाजप कार्यकर्त्यांनी तांकां उर्बेभरीत येवकार दिलो भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी ओवाळणी करून राज्यपालांचेर फुलांचो वर्षाव लेगीत केलो ताचे पयलीं राज्यपालान हळवळच्या श्री रुद्रेश्वर देवाचें दर्शन घेतिल्ले रुद्रेश्वर देवाची तांणी पुजा लेगीत केली राज्यपाला वांगडा तांची घरकान्न के रिटा सुद्दां वांगडा आशिल्ली इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया म्हणजे इफ्फी सध्या आतां गोंयांत जावपाची आहा फकत एकूच दीस उरला इफ्फीक आनी पणजेन इफ्फी खातीर कशी तयारी चालू आसा हेची आतां बातमी आतां आमी पळोवया रोखडेच अंदूचो 53वा इफ्फी महोत्सव भव्य दिव्य तशेंच ग्लॅमरस स्वरुपात आयोजीत करपाचें सरकारान थारायलां कोरोना महामारी उपरांत जावपी ह्या महोत्सवाक अंदू 350 परस चड सेलिब्रिटी हाजीर रावतले जाल्यार ह्या महोत्सवा खातीर 57 कोटी रुपया खर्च करतले हातूंतले 40 कोटी रुपया केंद्र सरकार जाल्यार 17 कोटी रुपया राज्य सरकार खर्च करतले अशी माहिती NFDची वेवस्थापिका संचालक रवींद्र भाकर हांणी दिल्या अंदूच्या इफ्फी खातीर 5000 परस चड प्रतिनिधींची नोंदणी जाल्या इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ऑस्ट्रेलियाचे आल्मा अँड ऑस्कर हो ओपनिंग सिनेमा म्हणून दाखयतले जाल्यार समारोप सुवाळ्याक पोलंडचो परफेक्ट नंबर हो सिनेमा दाखयतले उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर तशेंच राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लाय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत नामनेचे बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगन अमृता खानविलकर पंकज त्रिपाठी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर रावतले So budget we primarily send our estimate to the ministry as far as I'm talking the part of the Ministry of Information Broadcasting. So we send them an estimate for the film bazaar and for the IFFI and which I am aware that if required we may send a revised estimate also. So the budget as of now I would not be in a position to share you the exact amount of the budget which will be incurred. So the guest list keep on increasing certain flights and everything but more or less we have asked so far if you include the film bazaar and this so it will be around 40 CR. We are also tied up with the UFO where the caravans will be moving around in the villages and the nearby districts also in which the movies will be shown. The popular Konkani movies are also part of that package also and in this section you can get the presentation details in which you can chalk out and cover out what exactly are the number of Konkani language movies.
भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो पड्डो उगडपाक फक्त आतां एकूच दीस उरल्या. मनरिजवण संस्था वाठारांत सध्या इफ्फीची नेटां तयारी सुरू आसा. सोबितीकरण आनी रोशनायेचें काम निमण्या पावण्यार पावलां. मांडवी न्हंयेच्या देगेक भरपी फिल्म बाजार सगळ्यां खातीर उक्तो आसतलो. पोरण्या आनी नव्या भारतीय चित्रपटांचो रसिकांक आस्वाद घेवपाक मेळटलो. इफ्फी खातीर पणजे शार कशें सजलां ह्या विशींचो वर्षा आश्वेकराचो हो खासा रिपोर्ट. नमस्कार. इफ्फी म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हो फेस्टिवल आख्ख्या जगभरान फामाद असल्या कारणान हो फेस्टिवलाक आख्ख्या जगभरांतल्यान लोक येतात आनी हो फेस्टिवल फुडल्या 2 दिसां भितरूच जावपाचो आसा. म्हणजेच आयतारा ह्या इफ्फीचें इनॉग्रेशन आयतारा जावपाचें आसा. जाल्यार ही कलरफूल अशी इफ्फी कोरोना महामारी उपरांत आयिल्ली आसा ती सारकी व्हडा उमेदीन मनोवपाची गोंय सरकारान थारायल्ली आसा. ह्या इफ्फीच्या महोत्सवाक 57 कोटी खर्च करून ह्या महोत्सवाक सारके उधाण आयिल्लें आसा. 40 कोटी केंद्र सरकारान जाल्यार 17 कोटी राज्य सरकारान खर्च केल्यात. हांगासर 300-350 परस चड सेलिब्रिटीज हांगासर हाजीर आसतले ह्या फेस्टिवलाक अशें बी जाहीर जालां. 5000 पेक्षा चड लोकांनी ह्या इफ्फीक नोंदणी केली आसा अशी आमकां म्हायती मेळ्ळी आसा. हांगासर 2 दीस उरल्या कारणान हांगासर लोकांची गर्दी आमकां पळोवपाक मेळटा. जी डेलिकेट्स कार्ड जे तांकां मेळटा म्हणजे इफ्फी भितून प्रवेश करपा खातीर जी कार्डां लागतात ते व्हरपा खातीर हांगासर लोकांनी गर्दी सुद्दां केलेली आसा. इफ्फीचो म्हत्वाचो मोर म्हणजे तो आतां सजलेलो आसा. 2 दिसां भितून ह्या इफ्फीचें इनॉग्रेशन जातलेंच. सगळ्या लोकांनी येवन हांगासर इफ्फीचो आस्वाद घेवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सहित वर्षा आश्वेकर. वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकर हांचे बरोबर वॉर्ड नंबर 16चो कावन्सिलर गिरीश बोरकार हाणें उड्डी बेलाबाय हांगा सुरू आशिल्लो रस्तो रुंद करपाच्या कामाची पळोवणी केली. बेलाबाय तशेंच मेस्तावाड्याच्या लोकांक ह्या रस्त्या वयल्यान येवपाक वचपाक बरो त्रास जातालो. हो रस्तो खूब ल्हान आनी 3 मीटर इतलोच आशिल्लो. रस्त्याक तेंकूनच रेल्वे ट्रॅक आसा आनी ताचें काम सुद्दां चालू आशिल्ल्यान ह्या दिसांनी रस्त्याचेर येरादारीची बरीच कोयंडी जाताली. हो प्रश्न बेगोबेग सुटाव जावचो आनी अपघात जावचे न्हय ह्या खातीर हो रस्तो 6 मीटर वाडोवन रुंद करपाक सुरवात करतले अशें वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकरान रस्त्याची पळोवणी केल्या उपरांत सांगलें. दोगूय जाणांक फायदो जाता आनी तसोच लोकांकूय व्हडलो रस्तो मेळटा अशें एक सोल्युशन काडलें. आनी आज तुमी पळयता अरावंड 6 मिटरचो आज रस्तो आज आमकां सगळ्यांक मेळ्ळा. हांव रेल्वेकूय देव बरें करूं म्हणटा, लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक लोकांनीय खूब कॉपरेशन दिलें आमकां. लोकांनी सामकी हार्ड फास्ट हें करूं ना आनी आज खंय तरी लोकां खातीर आज एक 6 मिटरचो रस्तो जाता. इथे बारीकशें एक बॉटलनेक आसा सो तेय बी आतां आमी उलोवन तांचे कडेन क्लियर करता. सो फूल म्हणजे टानिया हॉटेला कडेन जेन्ना डायरेक्ट वतलो तेन्ना खंय तरी एक 6 मिटर म्हणजे 2 गाडयो पास जाता असो आमकां रस्तो मेळटलो. तातूंत भितर लोकांचीय सुविधा जातली. नाल्यार पयलीं एक गाडी येता आसतना एक गाडी पयस रावताली आनी इतलीं वर्सां तशेंच आशिल्लें. सो हांव आज हें जाता आसतना म्हाका खूब उमेद जाता की आज सगळ्या लोकांच्या कॉपरेशनान रेल्वेच्या कॉपरेशनान आज बरें वास्को खातीर एक सुदारणा जायत आसा. देव बरें. आयज फायनल टच जालो आमच्या हांगा उडये वयलो जो रस्तो आमी ब्रॉड केला तितून खूब हातभार आमच्या आमदारान लायला. हो रस्तो खूबच नॅरो आसलो आनी लोकांक खूब त्रास जाताले. लोकांची गार्डनाय आसली भितर ती तांकां कशें सांगून आमच्या आमदारान कॉपरेट करून ती भितर घेतलेली आनी हो बऱ्यांचो बरो रस्तो केलो. त्या आतां 2 गाडयो वांगडा हे जावपाक शकता, क्रॉस जावपाक शकता. हांव खरेंच आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. हे इनिशिएटीव घेवन विथीन हे 2-3 म्हयन्यान हो रस्तो रेडी केलो म्हणून. गोंयांत मलेरियाच्या दुयेंतींचो आंकडो शुन्याचेर व्हरपाच्या हेतान गोंय सरकाराचे भलायकी संचालनालय एक खाशेलो ॲप तयार करपाचें आसा. राज्यांत पावपी स्थलांतरीत कामगारांचेर नजर दवरपा खातीर आनी तांची भलायकी स्थिती नोंद करपाक लागून तशेंच बेगोबेग वखदां दिवपाक ह्या ॲपाचो उपयोग जातलो. इंडियन कावन्सील ऑफ सायंटिफीक रिसर्च ह्या प्रकल्पा खातीर आर्थीक मजत दितले. गोंय सरकाराचे भलायकी संचालनालय, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, गोंय विद्यापीठाचे जीवशास्त्र विभागीय आनी बिट्स पिलानीचे गोवा कॅम्पस हो प्रकल्प हातांत घेतले. गोंय मलेरिया मुक्त करपा खातीर ICMR कडल्यान अनुदानाची मान्यताय मेळ्ळ्या. हे खातीर 4 संघटना एकठांय आयल्यात अशें NIMR गोवाचे प्रमुख अधिकारी दोतोर अजीत मोहंती हाणें सांगलें.
1 कोटी परस चड तरणाट्यांक हेडफोन आनी इयरबडाचो वापर केल्ल्यान तशेंच मोठ्या आवाजांतल्यान संगीत सुवातींचेर हाजीर राविल्ल्यान आयकुपाचें लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा अशें BMJ ग्लोबल हेल्थ नेमाळ्यांत उजवाडाक आयला. पूण तांचे परिणाम लक्षांत घेवचे पयलीं लुकसाण कमी करपाचे मार्ग आसात. सरकारान श्रवण भलायकी राखपा खातीर सेफ लिसनिंग धोरणांक बेगोबेग प्राधान्य दिवपाची गरज आसा अशें अमेरिकेच्या वैजकीय विद्यापीठांतल्या संशोधकांच्या आंतरराष्ट्रीय पंगडान नोंद केला. संवसारभरांतल्या 43 कोटी परस चड लोकांक सध्या आयकुपाचें दुयेंस आसा अशें संवसारीक भलायकी संघटनेचो अदमास आसा. आयकुपाचें दुयेंस जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या तरणाट्यांचो संवसारीक आंकडो 0.67 ते 1.35 बिलियन मेरेन आसा. हाचेर लक्ष दिवप खूब गरजेचें आसा. पेडणे नगरपालिकेचे कोयर उखलपी कामगार शुक्रारा आदेस भर संवपार गेले. ह्या कामगाराक पगार मेळनाशिल्ल्या कारणान सगळ्या कामगारांनी नगरपालिकेत वचून अधिकाऱ्या कडेन ह्या विशयाचेर वाद केलो. अधिकाऱ्यान तांच्यो कागाळी आयकून सोमार मेरेन कामगारांक पगार दितले अशें आश्वासन नगरपालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान कोयर उखलपी कामगारांक दिलें. आमचे कितें पेमेंटाचो इशू आसलो तो आमी आतां डिस्कस COCP कडेन डिस्कस करून तेंच्यांनी आमचो आतां तोडगो काडलेलो आसा. एक 8 दिसान आमी निर्णय लायता म्हटले तेंच्यांनी आनी आमचे आमी आयज सराक मेळपाक बसलेले हांगा. सर येवन मेळ्ळो, सराचें आमी अभिनंदन करता. तशेंच चेअरपर्सन आमचे मेळ्ळे आमकां, तेंचेय बी आभार मानता. आनी हे जे कितें आहात आमचे प्रॉब्लम ते तेंच्यांनी बेगीन सॉल्व करूचे अशें आमी तेंच्या कडेन मागता. डिसिजन म्हणल्यार तांकां पगार घालूंक ना म्हणून तांचें मातशें एक हें आशिल्लें, समस्या आशिल्ली. ताका लागून आज मातशी सकाळी तेंच्यांनी बाजारांत मातसो कचरो काडूंक वचूंक ना. पण आमचे CO आयले, आतां आमी बसले, सगळे कामगार डिस्कशन केलें. जे कितें आहा तांचे इशू पगाराचो तो आज क्लियर केल्लो आसा. पगार तांचो आमी घालता. एक्चुली पेमेंट आसा, पण आमचो UDC आनी हाका लागून ते मातशें तांचे पेमेंट उरिल्लो. पेमेंट आसा पण घालूंक मेळूंक नाशिल्लो. ह्या इशू तांकां मातशें प्रॉब्लेम आशिल्ले की कालच्या म्हयन्याचो पगार आज 18 तारीख जाली, बिलूच जावंक नाशिल्लें. ह्या आमच्या UDCचें हें आसा, तो सारकें टायमार बील करिना म्हणून. पण आज सगळ्यांचो इशू आमी सॉल्व केला. तांचो पेमेंट हे 2 दिसांक, कित्याक आमचो CO नवो आयिल्लो, तांचे सिग्नेटरी आमची बँकेन चेंज जावची आसता, ती थोडीशी आमचो तो प्रोसेस आसता. तर ताका लागून आमचे 8 दीस वतात बँकेक लागून. तोय ते मान्य करता, तांकां खबर आसता. ते कामगार आमचे ते सगळे समजूतदार आसात. पण आज तांचो इशू जो वाडीव पगार आशिल्लो तांचो डेली वेजीसचो, तोय 200 रुपया तांचो वाडोवन दिवन ह्या कालच्या म्हयन्या पासून तांचो पेमेंट आमी आतां काडलेलो आसा. तो तांकां 2 दिसांनी मेळटलो. आनी जे बाकीचे कितें तांचे इशू तांच्यांनी मांडल्यात ते आमी आमचो CO सर, आमचे आमदार आनी जे कन्सर्न जो स्टाफ आसा तांकां बसून घेवन तो आमी सोडोवपाचो प्रयत्न आसतलो आमचो जे कितें आसा. सुमार 11,50,000 रुपया खर्च करून व्हाळाचें नुतनीकरण करपाच्या कामाचें उक्तावण शेवलेचे आमदार डिलायला लोबो हांच्या हस्तुकी जालें. वर्सांवर हांगा उदक सांचून राविल्ल्यान ह्या वाठारांतल्यान यो वच करपी मनशांक बरो त्रास जातालो. त्या खातीर प्राधान्य दिवन ह्या कामांक पावसा उपरांत सुरवात केली अशी माहिती डिलायला लोबोन दिल्या. द नीड ऑफ द आवर पळोवंक जाता. हांगा आख्खें सांगलां ते प्रमाणे उदक हांगा भरोन उरतालें. आनी हांव हे कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी सांगलेलें आहा की हॉट मिक्सिंग जावचे पयले तेजो तो हो कल्वर्ट जावंक जाय. आनी कल्वर्ट वील बी वायडन. ते वाटेन पळोवंक जाता तुमी सगळे आमचे वॉटर लायन, इलेक्ट्रिकल लायन्स आहा तेय मातशे शिफ्ट केल्ल्यो जातल्यो आनी हो वायडन करून केल्लो जातलो. सो इट इज कॉस्टिंग अरावंड 11,50,000. आनी दिसता हॉट मिक्स करपाची अत्यंत गरज आहा. आमचे हॉट मिक्स प्लांट चालू जातात. हे जे रस्ते अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आहा थंयसर ते बेगाचे बेगीन हॉट मिक्स जातलें आहा.
दक्षिण गोयच्या जिल्लो दंडक अधिकाऱ्यान कारवारवाडो म्हापशेच्या कुरेशी मीट ट्रेडर्स असोसिएशन ऑफ गोवा हांकां शेजारच्या राज्यांतल्यान म्हशी हाडून उसगांवच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड हातून कत्तल करपा खातीर व्हरपाची परवानगी दिल्या. फकत भलायकेन निरोगी म्हशीचे येरादारी खातीर शिथिलताय आसतली. जनावरांक कत्तल करपा खातीर थेट उसगांवच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड हातून देंवयतले. न्हयकारिल्लीं जनावरां आसत जाल्यार तांकां PCA कायद्या खाला थारायिल्ले गरजेचे उपचारीकता पुराय करून थेट उखलून परतून मूळ सुवातेचेर व्हरतले. दरेकी खरेदी वेळार सक्षम अधिकारी सहकारी प्राधिकरणा कडल्यान जारी केल्ली गरजेची प्रमाणपत्रां वांगडा आसपाक जाय असो आदेश 16 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर 2022 मेरेन लागू करतले असो आदेश मोडप्यांक भारतीय दंड संहितेच्या 188 कलमा खाला ख्यास्त सुद्दां मेळटली अशें संबंधितांनी कळयलां. गोयची उदरगत चालीक लावपा खातीर आपल्याक पर्यटन आनी म्हायती तंत्रज्ञान सारकी म्हत्वाची खाती सांबाळपाची संद मेळ्ळ्या. अर्थवेवस्था आनी रोजगाराचो विचार केल्यार ही सामकी म्हत्वाची खाती आसात. ह्या संदीचो बरो उपयोग करून आपूण फुडली वाटचाल करतलो, राज्याच्या उदरगती खातीर योगदान दीत रावतलो अशें आश्वासन मंत्री रोहन खंवटेन दिलें. बिरेस्तारा सांताक्रूज वाठारांतल्या मातृछाया आश्रमाच्या वर्धापन दीस निमतान भेट दिल्या उपरांत तो उलयतालो. The system and change it is always challenge, and to challenge फाटले 7.5 वर्सां as opposition I have raised the issues, and 2.5 वर्सां जेन्ना आसा as minister in the last tenure under Monarbai, then I tried to deliver. आज परत डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर आमकां ही 5 वर्सां गोंया खातीर सगळ्यां खातीर म्हत्वाची आसा. टुरिजमाच्या दृश्टिकोनांत आय नॉलेज डेस्टिनेशन दृश्टिकोनांत, आनी टू मेक गोवा टू वॉट वी वॉन्ट. We can always talk about unemployment not being there, skilling not being there, industry लोक आमचे इंडस्ट्रीक लोक तयार ना. पूण ती जेन्ना सरकार फुडें विचार व्हरता, that has to be a unanimity where people start thinking that we need Goa, how we need Goa for the next 20-30 years. आनी ती करतले जाल्यार सोसायटीचो सगळ्यांचो खास करून जाणट्यांचो रोल आसा. आमी पुलिसे कडेन केन्ना चर्चा करता तेन्ना आमी म्हणटात की एक्स आर्मी, एक्स सर्विसमॅन नाल्यार पीपल हू हॅव बीन टिचर्स can be the best warden in a society म्हणून. आज इंटेलिजन्स पुलिसीचे समज खंय कमी पडटा जाल्यार who can fill the gap is senior citizens. आणि आमी we started routine meetings of the police with the senior citizens. One is to give them a sense of security. Second is to adapt to see how we can best take care of the intelligence network that the senior citizens have. जाणट्यांकडे उलयलो ताका पूर्ण माहिती आसता, हो भुरगो कोण कितें खंयच्यान सगळें खबर आसता. भुरग्यांक समज जाल्यार खबर नासता कित्याक दॅट इज एक्सपिरियन्स, अँड एक्सपिरियन्स हॅज अ लॉट ऑफ व्हॅल्यू. पार्सेच्या खाजन गुणो वाठारांत व्हडा प्रमाणात झुडपां वाडिल्ली आनी भोंवतणच्या वाठारांत बाटल्यो बीन उडोवन सगळो वाठार हळशीक जाल्लो. देखून हो वाठार नितळ करपाक सुरवात केल्या आनी बेगोबेग हो वाठार नितळ जातलो अशें मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकरान सांगलें. बेरेस्तारा पार्सेच्या खाजन गुणो वाठारांत नितळसाणीच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच येता त्या एप्रील म्हयन्यांत मांद्रे मतदारसंघात महोत्सव आयोजीत करपाचो आसा. देखून पार्से वाठारांतलो खाजन गुणो वाठाराचें परतून नुतनीकरण जातलें अशें ताणें सांगलें. आयज आमी हांगासर खाजन गुंटो पार्शे हांगासर आयच्यान क्लिनिंग स्टार्ट केला. जे बुशीज जाल्ले आनी वचत थंय बॉटल्स बिटल्स सगळे पडलेले आनी प्रॉपर हे मॅनेज जावंक ना, म्हणजे मेंटेनन्स हेचे जावंक ना. सो आयच्यान एक क्लिनिंगेक घेतला. बेगिनात बेगीन हेचे रिब्युटिफिकेशन जातलें. कित्याक आमचो एप्रील म्हयन्यान हांगासर आमी एक मांद्रे मतदारसंघांत एक फेस्टिवल करपाचे आहात आनी तेजी प्रिपेरेशन चालू आहा. तेच्या पयलीं हे हांगासर खाजन गुंटो रिब्युटिफाय जाल्लो दिसतलो आनी एप्रिलान एक बरो इव्हेंट मांद्रे मतदारसंघाचो बरो इव्हेंट आमी प्रेजेंट करतात आख्ख्या गोंया खातीर. आनी मागता की सगळ्या गोंयकारांक की हे फेस्टिवलाक एप्रिलान एंड ऑफ एप्रील हांगासर हे फेस्टिवलाक येवचें. भारताचे पयले खासगी रितीन तयार केल्ले विक्रम-S रॉकेट हे इस्रो ह्या भारतीय संस्थेन प्रक्षेपीत केला. स्कायरूट एरोस्पेस कंपनीन तयार केल्ले ह्या रॉकेटाक भारताच्या अंतरिक्ष क्षेत्राचो जनक म्हणून वळख आशिल्लो विक्रम साराभाईचें नांव दिलां. नव्या सुरवातीचे प्रतीक ह्या हेतान ह्या प्रक्षेपण मिशनाक प्रारंभ अशें नांव दिलां. ह्या रॉकेटाचें प्रक्षेपण आंध्र प्रदेशांतल्या
श्रीहरिकोटा सावन सकाळी सुमार 11:30 वरांचेर जाले. भारताच्या अंतरिक्ष इतिहासांतलो हो एक मायलस्टोन जावन आसा अशें म्हणीत इस्रोचो चेअरमॅन डॉक्टर पवन कुमार गोयकार हाणें तोखणाय केली. तशेंच खाजगी विभागाची अंतरिक्ष क्षेत्रांत प्रवेश करपाची ही एक नवी सुरवात आसा अशें ह्या वेळार इस्रोच्या चेअरमॅनान म्हटलें. I'm happy to announce the successful completion of Mission Prarambh, the beginning of Skyroot Aerospace. The rocket VKS took off at LEA of 80 degrees and azimuth of 100 degrees, achieved an altitude of 89.5 kilometers and a range of 121.2 kilometers, exactly what was planned by Skyroot Aerospace. All systems, as I can make out, worked as planned, and Skyroot Aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into the orbital launch vehicle. I congratulate Skyroot Aerospace, their team members, and thank various centers of ISRO, specifically SDSC, STRAC, and VSSC, team members of InSpace, led by Director PMA, Dr. Jain, and Director Technical, Mr. Rajiv Jyoti, and many thanks to multiple reviews conducted by experts from ISRO, InSpace, and from outside for the mission readiness and launch clearance, led by Dr. B. Suresh. This is a new beginning for Indian private sector entry into space, and it's a historic moment for all of us. पेड्या जंक्शना वयल्या सर्व्हिस रस्त्याचें काम फुडल्या म्हयन्या भितून पुराय जातलें अशें आश्वासन म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान दिलां. बिरेस्तारा पेड्या वाठाराच्या सर्व्हिस रस्त्याची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच पेड्या जंक्शना वयल्या वाडट्या अपघातांचेर उपाय काडपाचे खातीर उपाय येवजण चालीक लायतले असो भरवसो भौशीक बांदकाम मंत्र्यान दिलो. सर्व्हिस रस्त्याक लागून आतां येरादारी सुरळीत जातली आनी लोकांची समस्या सुटावी जातली अशें ताचें म्हणणें आसा. घरगुती गॅसाची चोरी जावची न्हय म्हणून आतां सिलिंडराक QR कोड मेटल स्टिकर लावपाचो थाराव केंद्रीय पेट्रोलियम आनी नैसर्गिक मंत्रालयान घेतला. फुडल्या 3 म्हयन्यां भितून देशभरात हो नेम लागू करतलो अशी माहिती केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिली. QR कोड लायल्या उपरांत सिलिंडर केन्ना घेतलो तो केन्ना घरपोच जातलो. तशेंच सिलिंडराक कमी गॅस भरला जाल्यार कोड स्कॅन केल्या उपरांत सिलिंडर भरपी एजन्सीचेर ह्या फुडें कडक कारवाय जातली. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.